आज जे पळय हियरींग जालां ते ह्यो केसी मामलेदारान कंप्लेन केली कलेक्टरा भितर आनी कलेक्टरान ताची दखल घेतली. म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर केपें सब डिविजन तांणी दखल घेवन मागीर तांणी नोटिसीस काडल्यो रोखड्योच. कितले जाणां? अबावट 27 जाणां. आनी ते नोटीस काडटकीर ती आज फर्स्ट हियरींग आसलें 10 तारखेक आनी ह्यो इलिगल कन्वर्शन म्हणून नोटिसीस धाडल्या. इलिगल कन्वर्शन म्हणल्यार तांणी जी पळय घर बांदल्या ती कन्वर्शन घेना आसतना घर बांदल्या. म्हणजे एक ती इट इज ए नॉन रेजिडेंशियल झोन म्हणजे नॉन रेजिडेंशियल झोना भितर तांणी इल्लिगल घर बांदल्या. दॅट इज द ओन्ली इशू वीच द डेप्युटी कलेक्टर सिटींग एज अ जज एज ए कोर्ट हॅज टू डिसायड. तुम्ही रिप्लाय कितें केला? वी आर नॉट रिप्लायड. आज आमी फक्त अपियरन्सच टुडे इट वॉज फॉर अपियरन्स म्हळ्यार येवन प्रत्येकाक चॅक करपाक हू इज हू कोण आसा जाल्यार कितें. आनी नेक्स्ट डेट दिले कडेन आसा 20 तारखेक